नमस्कार. शिगमो आनी वेंचणुको एका बरोबर आयल्यात म्हणटकीर तोणया मेळ हो जातलोच न्ही. त्याच अनुशंगान आज आमी एक चर्चा करतात. आमचे कडेन दोन मानेस्त आयल्यात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसात BJPचे वतीन गिरीराज पै वेर्णेकार, जे सामके वेटरन फायटर म्हणून आमचे वेगवेगळ्या डिबेटीर आसात आनी तूं बरोच करता. म्हणजे तुका पळोवपाक न्ही लोक TV लायतात. सो गूड. आनी हांव काल CMच्या ऑफिसान कडेन उलयतालो गिरीराज पै वेर्णेकारा धाडा म्हणून, कारण म्हाका म्हळें तो पल खरें तो पळय हाजो इशू जाल्लो भोमा, तुवें खंय थंय सामकें ताज्या ऑफिसान वचून तूं इतली स्टडी केली थंय की तेय एप्रिशिएट करतालो. म्हणजे BJPकय दिसता तूं वचचो म्हणून. आनी आमच्या मदीर आहात की आम आदमी पार्टीचे फ्रांसीस बाब कुयेलो. आज तुका आपोवपाचें कारण एकच की तुमचे अरविंद केजरीवाल जे सामके एक राजकारणांतले एक सामके साधन सुचिता पाळपी प्रामाणीक सिन्सियर मनीस, ताका करप्शनाच्या हाज्या वयल्यान धरला. आनी ताजे स्पिचीस तर सुरवातेक जे पळय एजिटेशन जाल्लें अण्णा हजारेचें, थंय तर स्पिचीन तो बरो सांगतालो की एक कदेलाचेच हें कितें तरी दुर्गूण आसके कितें, जाका लागून त्या कदेलाचेर बशिल्लो मनीस करप्ट जाता. आतां तो करप्ट जाला काय ना, काय BJPन वीच हंटींग केलां, BJP सुडबुद्दीन ताजे फाटल्यान लागला, हे सगळे प्रश्न आमकां चर्चेन करपाचे आहात. आनी आज तुमचे लोक आंदोलनय करतात दक्षिण गोंयान. सो सगळ्यान पयलीं हांव तुज्याच कडेन येता. कुयल बाब, आमकां सांग की वेदर दीस इज वीच हंटींग, BJP तुजे फाटल्यान लागला, तुमकां पार्टी सोपोवंक सोदता, काय रियली कितें तरी भानगड आसा? पळय, सामकें वीच हंटींग आहे. सामकें म्हणजे सामकें वीच हंटींग. एक समजून घेवपाचें हें आहा की ही पळय केस चालू जाल्या सान आयज पर्यंत तेणी कितलेय पळय अरेस्ट केल्या ते, आनी ते आमचे टोटल लिडरशिपाक अरेस्ट करूंक तेणी प्लॅनिंग केलेलें. आनी हे टोटल पळय अरेस्ट केल्या ते ऑन द बेसीस ऑफ एक अप्रुवराचेर पळय हेजे फुरस्तार तेणी अरेस्ट केल्या. इट इज जस्ट ऑन अप्रुवर. आनी कांय तेंकोणे प्रूफ ना. खूंय तेणी कितेंय सर्चीस केल्या तांकां कांय मेळोंक ना. हांव एक उदाहरण दिता तुमकां. आमचो एक बॉम्बेचो एक भुरगो आहा, ताका तेणी अरेस्ट केला आनी तेंची प्रॉपर्टी तेणी हें केल्या, अटॅच केल्या. ती प्रॉपर्टी घेतल्या त्या भुरग्यान 2017. आतां ती प्रॉपर्टी 2017 रोहपऱ्यान फ्लॅट घेतल्या, ती EDन अटॅच केल्या ह्या केसीच्या संदर्भान. ताका कांय लॉजिकूच ना. आनी दुसरें म्हणल्यार हो पळय अप्रुवर आहा तो, काल इलेक्टरल बॉन्ड्साचे पळय SBIन डेटा दिला तो, त्या डेटान स्पश्ट जाला की हो पळय अप्रुवर आहा, हेणें कितलेच कोटी BJPक दिल्या. केस चालू जावच्या उपरांत तेणें हें केलां. पयलो तो अक्युज्ड आसलो. तेजी कंपनी आहा ऑरोबिंदो फार्मो आनी 2-3 कंपनीज आहा तेजी, आनी तेजी लिकराचें कितें बिझनेस आहा. ते लिकराच्या बिझनेसा संदर्भान ताका एक्सायज केसीन तेणी अरेस्ट केल्लो ॲज अ अक्युज्ड म्हणून. मागीर तो रोखडो अप्रुवर जाता आनी तेजे उपरांत रोखडे तो इतलेच कोटींनी पयशे इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमान तो BJPक दिता. म्हणजे आतां हितून लोकांक सामकें तें स्पश्ट जालां न्हू काल. बिकॉज दीस हॅज हॅपन्ड कितल्याक जालां तें 5 नको 5:30 SBIन ते डिटेल्स भायर काडल्या. सादे इंटर्न भुरगे पळय आहा, इंटर्न्स हे मिडिया हावजीसान दिल्ली, तेणी ते डेटा कोलेक्ट करून बरे एक्सेल शीट्स आनी चार्ट्स केल्या आनी भायर काडल्या. आनी तितूंतलो एक मेन म्हणल्यार ह्या मनशाचें कळटा की हेणें इलेक्टोरल बॉन्ड्साचे पयशे चड पयशे तेणी तांकां दिल्या. आमचो गिरीराज बाब, एक क्लियर एलिगेशन BJPचेर जाता की ते सगळे पार्टी सोंपोवन फक्त एक पार्टी आतां उरपाक ती BJP. पयलीं ताणें म्हणलें की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणून, आनी आतां पळोवपाक गेल्यार ते तांकां दिसता की तांकां सगळे पक्ष सोंपोवचे आहात. कारण ते ज्या पद्दतीन आतां इलेक्शनाच्या तोंडार लोकांक अरेस्ट करीत लागल्यात, तांचे फाटल्यान ED धाडी पडटात, CBI लागतात. आनी इतलेंच न्ही, फाटले 2022च्या इलेक्शना वेळार जे पळय आतां बॉन्ड्साचे पळय इशू आयल्यात, तातूंत भितर क्लियर दिसता की कोरिलेशन कंपनीचे धाडी पडटात, ते बॉन्ड्स विकते घेतात, ते BJPक पयशे दितात. सो हे सगळें दिसता ते अशें की BJP कडेन एवरीबडी इज पॉयंटींग फिंगर्स. म्हाका दिसता तुमी जे इंट्रोडक्शनानूच म्हणलें की अरविंद केजरीवाल हो क्लीन आनी नॉन करप्ट मनीस. म्हाका दिसता आज अण्णा हजारेनूय सांगलें की जो लिकराचो विरोध करतालो, जो करप्शनाचो विरोध करतालो, तो लिकर पॉलिसी खातीर करप्शन करतना भितर गेला. आनी ही एक दुर्दैवी गजाल की अशा मनशान आपल्या बरोबर काम केलें म्हणून. ताणें उलयता एक भुरगो म्हणलो, आय थिंक इट डजंट वॉन्ट टू नेम, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, द वन हू फ्रॉम बॉम्बे हू इज इन जेल, had to relinquish his position as CEO because of a sexual harassment case. तर म्हाका दिसता थोड्यो गजालींनी आमी करच्यो न्हय. दुसरें
अरविंद केजरीवाल केम एज अ म्हणजे ते एंटी करप्शन, रायट टू इन्फॉर्मेशन क्रुसेडर, समबडी हू बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी. आज जर डेमोक्रेसी आसा जाल्यार म्हाका एक प्रश्न विचारचो की कोर्ट आज पर्यंत मनीस सिसोदियाक कित्याक बेल दिना? कोर्ट म्हणजे लोअर कोर्टान तर एक तरेशें केलो की देर इज प्रायमा फेशिया एविडन्स दॅट देर इज करप्शन इन लिकर पॉलिसी. हे म्हणटा आसतना आमी जेन्ना फुडें वता, आज ते हायकोर्टान गेले, परत मनीस सिसोदिया आनी सत्येंद्र जैन कोर्टान गेले. प्रिफरन्शियल ट्रिटमेंट तांकां जेलीन कसो मेळ्ळा हो पयला. म्हणजे जे आम आदमी आमकां सेक्युरिटी नाका, घर नाका, त्याच मनशान 50 कोटीचे घर रिनोवेट केले. तर म्हाका दिसता खंय तरी अरविंद केजरीवाल द एक्टिविस्ट आनी अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ताज्या वागणुकेनूय आनी उलोवपानूय खंयच साम्य उरिल्लें ना. एज फार एज विचंट इज कन्सर्न म्हाका दिसता आज काँग्रेस पक्ष जो तांच्या बरोबर आसा आनी त्याच्या खातीर वेन्झी वेगाची लस काडून तांणी अनावन्स करतकूच कॅन्डिडेट फाटीं घेतलो. हू वॉज द फर्स्ट वन टू फायल अ केस अगेन्स्ट आम आदमी पार्टी आनी लिकर स्कॅम? इट वॉज द काँग्रेस. आज तो अमित पाटकर थंय वता आनी सॉलिडेरिटी आनी विचंट म्हणटा. काँग्रेस ती सुप्रिया श्रीनेते हू इज अ क्लोज एड ऑफ राहुल गांधी, तुमचो अजय माकड. बरें, इतलें आसून आज आम आदमी पक्षान एक एक्सप्लेन करपाक जाय. पयरूच एका नॅशनल कॉन्क्लेवान पंजाबचो जो CM आसा भगवंत मान, ताणें सांगलें की काँग्रेस ही बरी पार्टी आपूण केन्नाच म्हणूंक शकना आनी त्या पार्टी बरोबर अलायन्स करता आनी मोरेलिटीची जी भाशणां दिता. म्हाका इतलेंच दिसता की दीस इज नॉट विचंट. आज आमी पळयशात की जेन्ना SITची प्रोब जाली, नरेंद्र मोदीजी मुख्यमंत्री आसतना ते गेले नॉट, ही डिड नॉट जॉइन द प्रोब. गोंयांत म्हाका याद आसा म्हणजे जेन्ना मनोहर भाईक CBIची क्वेश्चनिंग आयलें हांगा आयनॉक्सा खातीर, आमी ऑफिसा भायर रावन भाईचे जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाना आमी आल्तिनाचेर भायर उबे आशिल्ले. तर नो समन्स जेन्ना धाडली तर तातूंत एक दोनूच आसा. एक म्हणजे ही वॉज स्केर्ड की ही मायट बी अरेस्टेड बिकॉज ही डजंट हॅव अ आन्सर, ऑर ही वॉन्टेड टू प्ले अ विक्टीम की इलेक्शनाच्या तोंडार आपली अरेस्ट जावची. नो समन्स म्हणजे इट इज नॉट वन. बरें, तुमी कोर्टानूय गेले, वारंवार आम आदमी पार्टी कोर्टा कडेन गेले की आमी समन्स हो कॉश करचो, कोर्टान केलो ना. तर म्हजें इतलेंच म्हणणें की इन्व्हेस्टिगेशन जॉइन जावपाक केजरीवालाक कितें भंय आशिल्लो आनी सिसोदियाक बेल कित्याक मेळना हें आमकां सांगचें. फ्रांसीस बाब, हांव तुका सांगूं तशें सामको गिरिराज बाब सारको स्टडीड आयला आनी तो सामको उंच ताळ्यान आपल्यालें समर्थन करता. तूं जाप दी. पळय कितें आहा न्हू, हू इज स्कॅर्ड एंड हू इज नॉट स्कॅर्ड हेजेर पयलें हांव येता. इफ अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी 10 वर्सांची पोन्नी पार्टी, काय काँग्रेसा व्हडली इतली व्हडली पार्टी न्हू, and our issues against Congress, those will stand. Alliance when we do, आमी alliance कित्याक करता? To fight the bigger evil. This right now we are not fighting it is not about fighting for just the seat or anything. It's about fighting against the degradation of democracy. No, no, election ashi mai boluya. Na, आता it is about clear fighting. allegation No, on Kejriwal. I am going to. he is involved in liquor scam. I am coming to that. काँग्रेसाचे आमी म्हणटा न्हू, आमी काँग्रेसाचे अगेन्स्ट हे आनी काँग्रेस आमचे अगेन्स्ट ते. We are now come together to save democracy. Now, as far as the liquor scam goes, any एक तरी proof. If you've heard the hearing, Supreme Courtaची hearing ahli पळय मनीष सिसोदियाची, आख्खी hearing ते 2 दीस 3 दीस चल्लेली. तितून तो जज भोवन विचारता हांकां की प्रूफ तरी कितें तरी पूण मागीर कितें सोडनात. इतले वेळ तो बेलाक एप्लिकेशन मागता. एणी कितें केलां, when they have changed the laws for ED and they have put PMLA in such a way that they have upturned some parts of the law which says the onus to prove lies on the accused, whereas Indian law is basically it is after when you accuse somebody you have to prove. No, हांवें आतां कितें म्हणलें तुमी कितें तरी म्हाज्या घरा येवन चोरी केली, हांवें प्रूव करूंक जाय की तुवें चोरी केल्या म्हणून. हिंगा PMLAन कितें केलां, ते लॉ चेंज केला. BJP सरकार येयल्या उपरांत 2014 लॉ चेंज केला and they are using this law and using ED specifically because they have changed the law. ED गिरीराज बाब सामके हो एक सरसकट आरोप आसा. EDचो गैरवापर BJP करता आनी इतलो करता की तांचे जितले म्हूण ऑपोजिशन लिडर आहात तांचे सगळ्याचे BJP येयल्या उपरांत मागीर तेंचे समन्स बंद जाता. आतां तूं हिंगा पळय अजित दावर वॉशिंग मशीन ताका उलोव न्ही. ताणें जो मुद्दो मांडला ताका हांव उत्तर दिता. तो म्हणटा की वी आर फायटींग अ बिगर एविल. जेन्ना केजरीवालान लिस्ट ऑफ एविल्स काडिल्ले, फर्स्ट वॉज राहुल गांधी, सेकंड वॉज शीला दीक्षिता कडेन बद्दल ताजे कडेन ट्रक भरून एविडन्स आशिल्लो
अबाउट हाऊ करप्ट शी इज. आणि आज त्याच काँग्रेसी बरोबर ते आसा. त्यामुळे हे बिगर एविल म्हणून जे आसा तेन्ना तांची बीजेपी वॉज नॉट द बिगर एविल. सो खंय तरी पॉलिटिक्स ऑफ कन्विनियन्स. दुसरें ताणें म्हाका स्पेसिफीक प्रोविजन सांगची विच हॅव बीन चेंज अंडर PMLA एंड देन आय विल से तो म्हणटा इंडियन लॉ सेज की यू आर इनोसंट अंटील प्रोवन गिल्टी. आणि PMLA ऑल्सो अप्लायज द सेम. बट जेन्ना तुमी ते रावजी एव्हेन्यू कोर्टान गेले, वॉट वॉज द जजीस रिप्रेझेंटिंग की वॉट वॉज हिज कमेंट की देर इज प्रायमा फेशिया एव्हिडन्स दॅट मनीष सिसोदिया इज इन्वॉल्वड. रोज कोर्ट एव्हेन्यूचो जज हांव तुका हॅज इट बीन सेट असाइड. सर रोज कोर्ट एव्हेन्यूचो हांव तुका एक गजाल सांगता. जस्टीस NK नागपालो, आय डोंट नो हिज फूल नेम, त्या जजाचो तेणें चल्याक तेंचेर केस घाल्या, तेणें बेल दिलेली. आमच्या स्टार्टिंग आनी केस पळय चालू जाल्ली नोव्हेंबर डिसेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर तेणें येता तितल्याक CBIची बेल मेळताली. बेल मेळता म्हणून त्या जजाच्या चल्याक तेणी ITचो रेड केला आनी ITचो केस घाला त्या जजाच्या चल्यार. आनी तो जज ट्रान्सफर जावपाचो आसलो, तेजें प्रमोशन जावपाचें आहलें. तो जजाक आत्तां काडला. दोन दीस आदी वा 10 दीस आदी त्या जजाक थिंगसरलो आत्तां काडला तेणी. एज अ पनिशमेंट दॅट पोस्टिंग वॉज कंटिन्यूड एंड प्लस देर आर इन्व्हेस्टिगेशन ऑन द जजीस सन. You mean to say that there is also pressure on the judge, judiciary? It's obvious. Justice Nagpal's son is under investigation. As investigation started immediately after he gave bail in the excise There is case. something called Supreme Court. डेमोक्रेसीचेरूच विश्वास ना There तेन्ना is मागीर something called Supreme Court. Supreme Court would have immediately interfered. अरे सुप्रीम कोर्टान रातची ओव्हरनाईट कोर्टां ओपन करून दॅट वॉज ऑल्सो PMLA. दॅट वॉज ऑल्सो फॉर फॉरेन फंडिंग. बट पीपल हॅव ग्रांटेड बेल. सुप्रीम ईडीचे बद्दल सांग. ईडी हो सामके चुने हुए ऑपोजिशन लिडराक धरून तांचे धाडी घालून तांकां अरेस्ट करपाक ते वापरतात काय. एक तुमी सांगा म्हाका, जेन्ना एनफोर्समेंट डायरेक्टर आमी म्हणटा एक्शन घेता, जेन्ना झारखंडाक 300 कोटी एका काँग्रेस MPच्या घरान मेळटा, तुमी कितें म्हणटा की जस्ट बिकॉज तो काँग्रेसीन आसा ताका धरचो न्हय. हांव फाल्यां इज बिकॉज यू आर जस्ट बिकॉज तशें न्हय, जस्ट बिकॉज यू आर इन पॉलिटिक्स फाल्यां डज इट गिव यू इन्शुरन्स. बरें, आम आदमी पार्टी कडेन जेन्ना तांणी आतां तांचे कडेन पुलीस ना म्हणून ते रडटाले, तांचे कडेन पंजाबान पुलीस आहा. इतले तांणी ड्रग्स आनी इतले तांणी करप्शनाचे आरोप केले. कोणाक अरेस्ट केले तांणी? इन फॅक्ट द डिटेरिएटिंग लॉ अँड ऑर्डर इन पंजाब इज अ ग्लेरिंग एविडन्स ऑफ हाव आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टीचे कितें जाला न्ही ते म्हणजे ते एक आयडिया तांणी लोकांक दिवन फुडें सरिल्ले. जेन्ना सरकारान बसले, एक तुमी सांगा म्हाका, ताका ही हॅज टू डिफेंड आप बिकॉज जे लिकर स्कॅमाचे पयशे आशिल्ले ते वापरले म्हणून ईडीच न्हय, काँग्रेस सांगता. काँग्रेसीन तांचो एलायन्स पार्टनर सांगता की मोर देन 64 crores हॅव कम. आणि तुम्ही खंयच्याय कॅन्डिडेटाक विचारा जे आम आदमी पार्टीचे द ऑफर वॉज नॉट देअर. खंयच्यान आयले पयशे तर खंय तरी कशें आहा सर. म्हणजे फाल्यां कोण BJP लिडराक जर पनिशमेंट दिली तो जॉब रायट सरकाराच्या अगेन्स्ट. तो आज इलेक्टोरल बॉन्डाचे उलयता, तांकां ऑटोमोबायल कंपनीनी दिल्ले ना. पण कशें सो म्हाका दिसता लेटस तशें न्हय सर. आनी क्वीड प्रोक्यो न्हय, म्हाका आनी एक न्हय सिरियस मुद्दो हातून हे करपाक जाय. तांचोच एलायन्स पार्टनर परत काँग्रेसीचेर येता. जर खंयच्या कंपनीन डोनेशन दिलें जाल्यार क्वीड प्रोक्यो किंवा देर इज अंडरस्टँडींग. पीपल्स रिपब्लीक ऑफ चायना हाज्या एम्बसी कडल्यान आनी देशा कडल्यान बोथ काँग्रेस हॅव सायन्ड अ MOU and they have taken donation to Rajiv Gandhi Foundation. ते कितें मागीर what is the quid pro quo? I am not going to defend Congress. I am No, from you Aam Aadmi are going to- Party. you should Correct. defend your party. I am going to talk about आमची पळय पार्टीचे तो पळय उलयता न्हू 64 crores हेणी आतां म्हणला. ओहले पयले ते 4 कोटी 5 कोटीचे स्कॅम म्हणटाले. पयले 1 कोटीचे म्हणले, मागीर 4-5 कोटीचे स्कॅम म्हणले, मागीर म्हणटा ते 10 कोटीचे स्कॅम म्हणटा. आयज पर्यंत तेणी 1 कोटी सुद्दां खुंयच्या हितून रिकवर केल्या करूंक ना. तो झारखंडाचो पळय MLA आहा ते कडचे 300 कोटी रिकवर केल्या. तेय सुप्रीम कोर्टान काल हें सांगलां की ताका 18 म्हयने तुमी हेजेर दवरला, रिमांडार दवरला. 18 म्हयने तुमी ट्रायल कित्याक चालू करना? खंयच्याच केसीन हे ट्रायल चालू करूंक तयार ना. आतां पळय सुप्रीम कोर्टान हें आमी एप्लिकेशन घातलेली ती सुप्रीम कोर्ट घेतो 18 म्हयने खंय जाले रे. दिस वॉज नॉट इवन 3 months बॅक. No, I am talking about sorry, it may be mixed up, but Supreme Court has passed a judgment just yesterday on one MLA from Jharkhand saying that 18 months with PMLA ताका 18 म्हयने तुमी जेलीन दवरल्या. ट्रायल कित्याक करना तुमी? रिमांड 18 months तुमी रिमांड दवरला. See the whole judiciary is restored the moment there is a stricture against BJP government. No, there is no. ना पण हांव तुका एक सांगता गिरीराज बाब, एक्सायज स्कॅमाचे 2 वर्सां जाली तुमी फाटल्यान लागले. 2 वर्सान तुमचे कडेन ही केस उबी रावपाक जाय आशिल्ली. तुमी ताका इलेक्शना वेळार धरतात.
लोकांच्या मनात दुबाव येतले. 2 वर्सां तुमी देशभर धाडी घाल्यात, देशभर गोंयांनी लोकांचे धाडी पडल्यात, कितें तातूंतल्यान सापडलां कांय सांगपाक मेळना. सो एक खंयची केस जेन्ना परस्यू करतात सापडलें कांयच ना न्हू सर. खंयची केस जेन्ना परस्यू करतात न्ही, विशेषतः अशे तरेचे लोक जेन्ना इनवॉल्ड आहात अरविंद केजरीवाला सारके, त्या केसीक जाता तितले बेगीन ती केस इन्व्हेस्टिगेशन करून करपाक. पयलीं तुमी ईडी लायली, अचानक धरून CBI घाली. आतां जाता कितें की तांच्या फाटल्यान तुमी सगळी यंत्रणा तपास यंत्रणा लावून तांकां काबार करपाक सोदतात. अशे तरेचे काबार करपाक सोदता हे तुमी जे म्हणटा, हांव तुमकां परत प्रश्न विचारता, वाय डीड अरविंद केजरीवाल नॉट आन्सर द समन्स? नो समन्स दिवन सुद्दां तो कित्याक हे जालो ना? समन्स कित्याक आन्सर करूंक ना ते सरान सरान स्पश्ट केला. हांव परतून स्पश्ट करता. समन्स तेणी धाडटा पळय तेन्ना सर समन्स पळय तेणी धाडटा तेन्ना न्हू, समन्सान तेणी स्पश्ट केन्नाच करूंक ना तुमी म्हाका अक्युज्ड म्हणून आपयता, वा तुमी म्हाका अप्रुवर म्हणून आपयता, वा तुमी बेस्ट ऑफ म्हाका एज अ विटनेस म्हणून आपयता. कांयच स्पश्ट करिना ते. आमी पोत्तून पोत्तून समन्स येयलो, समन्साचो रिप्लाय केलो ना, तुमी कित्याक आपयता आनी कित्याक जाय. पयले फावट गेलो तो, पयले फावट टायम वेस्ट केलें, कांय विचारूंक ना, कांय सांगूंक ना, कांय तुका मागीर आपयता म्हणून सांगलें. दुसरे फावट आपयता जाल्यार कित्याक आपयता? पयले फावट गेल्लो तो आनी मागीर मागीर पोत्तून पोत्तून आपयता म्हणून ते म्हणूंक लागले तुमी स्पश्ट करोना कित्याक आपयता. आय आय एन अक्यूज, आय आय समथींग एल्स. तो ते कांयच दिवंक तयार ना. आर्ग्युमेंट घेवन ते कोर्टान गेल्ले, फॉल्स आर्ग्युमेंट क्वॉश करचे म्हणून. कोर्टान कित्याक क्वॉश केलो ना? इफ यू आर सो रायट, इफ द ईडी वॉज नॉट क्लियर इन द समन्स, कोर्टान कोर्टान कित्याक क्वॉश करूंक ना ते क्लियर कोवता. एक रोज कोर्ट एव्हेन्यूचो जज सुप्रीम कोर्टान दिली तुमकां रिलीफ, हायकोर्टान रिलीफ दिली, सुप्रीम कोर्टान दिली. सुप्रीम कोर्टान तुम्ही आज विड्रॉ केलं मरे ऍप्लिकेशन, दॅट यू विल गो बॅक टू द लोअर कोर्ट. सुप्रीम कोर्टान तू म्हाका आतां ऑन रेकॉर्ड सांग, ऑन टीव्ही सांग that as far as quashing of the summons is concerned, you have not gone to the High Court and Supreme Court? No, in Kejriwal's case, we haven't gone to be withdrawn or about the arrest. Yeah. What about the summons? The summons you went to the Supreme Court saying that quash the summons. No, we have not gone to the Supreme Court. We have gone summons against. आम्ही lower court refused to. Summons against हुंच्या कोर्टान summons हुंच्या कोर्टान केस चालू हा and that is Rose Court Avenue. त्या कोर्टान गेलेली की या summons ते illegal summons हा. तुम्ही High Court an वचून against the summons. After that court, it will go to High Court only, no, automatically. Have you not, when the Rose Avenue Court said we are not quashing the summons, did you go to the High Court? Yeah, we went to the High Court. What did the HighUrt say? The High Court is still hearing the case. Yesterday's judgment. So your summons stands, Mare? Sir, yesterday's judgment says very clearly that the case is going on. They have not given relief to Mr. Kejriwal, nor have they given relief to the ED. In fact, they have asked relief the ED. To the ED? They have asked. Your whole argument was the summons should be suspended, or it should be, the High Court has said till the matter is heard. High Court सांगला ED how it is म्हणता की if Narendra Modi can join the investigation, जाल्यार why not Kejriwal? If Manohar Parrikar can do it, why not Arvind? तो कितें स्वर्गांतल्यान पडला. बरें, दुसरें आज पर्यंत कितें जालां न्ही, आज सोशल मिडिया खातीर खूबदां दिसता की ईडी इज ओवर एक्टीव. एक सांगा म्हाका, आज पर्यंत जेन्ना 500 सरकारां काँग्रेसीन डिसमीस केली तेन्ना खंय आशिल्ली? सर, अजित पवाराचे फाटल्यान ईडी सीबीआय सगळे लागलेली. अजित पवार आता अलायन्स पार्टनर झाला. अजित पवाराच्या इरिगेशन केस विड्रॉ केला की सांग म्हाका. विड्रॉ करूंक ना. लायक यू विल नॉट स्पीक फॉर द काँग्रेस. आय विल आल्सो नॉट स्पीक फॉर इट. समन्स गायब झाले. म्हाका दाखय. समन्स येयल्या. तो जॉईन झाल्या उपरांत समन्स येयल्या. अजित पवार प्रकरण इज अ व्हेरी व्हॅलिड इश्यू. तो जॉईन झाल्या उपरांत समन्स कोण? तो जॉईन झाल्या उपरांत समन्स कोण? गिरिराज बाब, ज्या पद्दतीन फाटीक लागून तुम्ही वेगळे वेगळे एक्सायज स्कॅम इन्व्हेस्टिगेट करतात, तशे फाटीक आम्ही जॉईन झाले. केजरीवाल जॉईन झालो, समन्स बॉन्ड सोडले. I am still answering the question. ताज्या भशेन when the ally gets cornered, I don't speak for the Congress म्हणली ना. Correct. As far as Ajit Pawar is concerned, show me one ED summons or case which has been withdrawn.
मागीर आमी मोठ्या सेटिंग No, it's not about withdrawing. जशें आसा It is not about withdrawing. just Girish like Bab, Girish Bab, Party. withdraw We are करपाची fighting the गजालच bigger न्हू. evil. We are fighting the bigger evil of ठाकरे. कितें आसा सर पळय हांव म्हणटा हो ताण एक व्हॅलिड इशू काय हांव तुका व्हॅलिड इशू विचारता तुम्ही 2 वर्सां एक्सायज इशू शिला दीक्षित 2-2.5 वर्सां चलता. कितें शिला आतांका सरकारान कितली वर्सां जाली शिला दीक्षिताच्या अगेन्स्ट जो केजरीवाला कडेन ट्रक भरून प्रूफ आशिल्लो तो खंय आहा ताणें सांगचो ना इशू जालो खंय आसा? सीबीआय आणि ईडी ना शिला दीक्षिताच्या अरे पण तुमचे प्रूफ काय रे? अगेन्स्ट सीबीआय तुम्ही गेल्या कोर्टान अरे आम्ही Have you gone to the court? आम्ही कोर्टान किती आरटी ऍक्टिव्हिस्ट मरे आम्ही प्रूफ करा बरं अरे तो सरकार चलयता सरकार आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट पण आता असलो अजित सरकार पवार- चलयता ना, अजित पवार- सरकार चलयता आम्ही अजित सरकार पवार- चलयता आम्ही अजित एज्युकेशनार काम करता आम्ही हॉस्पिटलांनी काम अजित करता पवार केस Ajit Pawar is case bigger clear than case. bigger is one of the biggest scams. irrigation scam in Maharashtra has been withdrawn. तुम्ही No, no, okay, 1 minute, withdrawn ना, पण ते तो जॉईन झाल्या उपरांत ऐक सर अरे ऐका तुम्ही जॉईन झाल्या उपरांत अजित पवार केसीन अरे तुमची ह्याला तुका फ्रॉड म्हणटा मरे होय ते म्हणून ते म्हणून पूण हांव तुका विचारता अजित पवार केसीन तो जॉईन झाल्या उपरांत गोयचे समन्स बंद झाले गोयचे एक्झाम्पल हय. एक मिनिस्टर मायकल लोबोच्या फाटल्यान लागता तुझे जमनीत धाडे बिडी घालता मायकल लोबो बीजेपीन उडी मारता कोण ना ताजे फुडें उलयनात होय फाटीच एका मंत्र्या बद्दल अशीच मॅटर जाल्ली वेर द गव्हर्मेंट अपोज्ड की द केस शुड नॉट बी क्लोज्ड सो म्हाका दिसता खंयचें तुमी इन्व्हेस्टिगेशन पळया जस्ट बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ जॉयनिंग बीजेपी खंयची म्हाका तुमी गोंयांत सांगा एक केस जी बंद जाल्या म्हाका हांव तुमकां परत म्हणटा तुम्ही सीझन जर्नलिस्ट तो सीझन पॉलिटिशियन आय एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन It's the same everywhere. दाखया होय. विच हॅज बीन क्लोज अरे तू म्हाका केस सांग केस क्लोज करना सर तुम्ही क्लोज कित्याक क्लोज करतले परत ते तुम्ही फायली दोता फायली तुम्ही कोर्ट स्टोरेजान तुम्ही समन्स कित्याक आन्सर करना ना. हाजे अजून हांव उत्तर दिवना यू हॅव गॉन टू द समज आन्सर करता आम्ही समन्साचे रिप्लाय दिता म्हणून अरेस्ट करचो पडलो न्ही रे रिप्लाय दिता न्हू आन्सर करता समन्स इज टू अपीयर रिप्लाय सेइंग that you tell us the clear reason to appear अरे बट दॅट इज वेर यू गो अँड जॉइन द see the BJP is this बीजेपीचे पळय गेम प्ले आहा न्हू ती सेंटराक आनी गोंया सेम आहा आमचो पळय सीएम आहलो आनी इतलेच पळय बीजेपीचो लोक आहा बाबूश मोन्सेरात आतां कितें कितें म्हणटाले आतां कोण कांयच म्हणना केसी बंद जावंक ना केसी ते दोत्ता सारखे खरे सोर्माला केसी बंद जायना हुंयच केसी बंद जायना मरे आता तू आपल्याच हातून फसलो तू सांगतालो अजित पवाराची समन्स नाच झाली नाच जाली म्हणून ना हांवें म्हणलें पयर पुसरा केस चालल्या केस चालू गोवा पुलीस हॅज गॉन तेच म्हणटा सर आय अग्री आय गिव्ह यू दॅट आय एम सेइंग पॉलिटिक्स समन्स जॉईन करचे Politics is about optics. आणि हांव परत विचारता जनतेक हांव गोमंतक टीव्हीच्या मार्फत विचारूंक सोदता की तुमचो न्याय वेवस्थेचेर विश्वास आसा काय ना आणि सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट आणि लोअर कोर्ट मनीष सिसोडिया आसूं किंवा तो मागीर सत्येंद्र जैन आसूं किंवा केजरीवालाचो समन्स आसूं कित्याक क्वॉश करिना कित्याक बेल दिना अनलेस देर इज प्रायमा फेशी एविडन्स सर तुमी सांगा म्हाका Supreme Court has, we have seen unprecedented times where at midnight the Supreme Court has held a hearing and freed an activist, तिका बेल दिल्या आणि तेच मनीस सिसोडियाक बेल दिना म्हणजे यू कॅन इमॅजिन हाऊ मच डॉक्युमेंटेशन सी एव्हरीथिंग मे नॉट व्हेन इट कम्स टू PMLA एव्हरीथिंग कॅनॉट बी आउट ऑन PMLN कितें केला तुका एक क्वेश्चन आर यू सेइंग की कोर्ट डजंट हॅव फुल डॉक्युमेंट्स तुका एक क्वेश्चन विचारता सी बिगस्ट इवील तुवें म्हणलं बीजेपी हें तुमचे पार्टीकूय खबर आसपाक जाय आशिल्लें कारण तुमकां झगडपाक जाय येद्या व्हडल्या लोकां बरोबर तांची यंत्रणा तांची ग्रासरूट वर्कर तांचे कायदे तांचे गॉट डिपेंड ईडी बिडी ते वापरतात अशें एलिगेशन सगळे करतात पूण अशे वेळार मागीर तुमी चड सादूर रावपाक जाय आशिल्लें लिकर स्कॅम हें आमी कितेंय म्हणया ते आम आदमी पार्टीक मातशें तरी दसलां लिकर स्कॅम सर स्कॅम जावंकूच ना ते स्कॅम प्रूफ करिना
तेणी होकोत एक अप्रुवर हाडला आनी तोय अप्रुवर तेणे कोटींनी आयकून घ्या बनाना रिपब्लिक की a sitting chief minister As- is yes, arrested exactly. without appeal. Exactly. So, Aam Aadmi See, Party is see, calling the nation because हांचो लीडर हे जाला म्हणून. अरे तुमका पैसे मेळाचे लिकर स्कॅमाचे. होय, So पैसे तुम्ही हुंय. खाल्ल्या मिठात जागता. आणि काय ना हे माणगावचो तमाशा पैसे मेळ्ळे तर हुंय मेळ्ळे रे. तुमचा तर पैसे- तमाशा चालला तो अरे माणगाव. पैसे मेळ्ळे. अरे तुमका पैसे मेळ्ळे दिले, तर हुंय सांगला. मेळ्ळे. And we will prove हुंय it in सांगला. the court. हुंय सांगला ED. We will not prove it here. We will prove We it will. in the court. That is what I'm saying. See, this is not ED functioning. This is the BJP functioning. ED मोदी सरकार पळय इतलो भियेला बरें ओके ओके आतां आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. हांव एक परत क्वेश्चन तोच हांव गिरिराज बाबा करता मागीर तुजे कडेन उलयता आनी आमी कार्यावळ सोंपया. गिरिराज बाब, पब्लीक परसेप्शन तूं कितलोय सांगलें कितलेय तुवें जज अभ्यास करून आयलो, पब्लीक परसेप्शन इज तुमी ईडीचो आनी CBIचो गैरवापर करतात. तुमी धाडी अशे तरेन सिलेक्टिवली घालतात. तुमी सिलेक्टिवली तुमचे BJPचे एकाय लिडरचे धाड कित्याक पडना? दे आर नॉट करप्ट. BJPन करप्शन जायना ना सगळे दूधचे धुले ना जायना. सो म्हाका तुजे हाजेर म्हाका तुजी स्टेटमेंट परत सांगता. पब्लीक परसेप्शन जर आसा जाल्यार ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे आसा की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. दुसरे जे स्टेट पुलीस आसा तो आसुनी आज जोक इज ऑन केजरीवाल नॉट ऑन द BJP. दुसरे इतले जर आसा आमच्यो कितल्यो फक्त म्हणजे म्हाका दिसता अंटील रिसेंटली वी हॅड ओनली 12 स्टेट्स. देर आर सो मेनी अदर स्टेट्स वेर वी हॅव बीन इन पावर. इफ काँग्रेस हॅज द पुलीस विथ देम, काँग्रेस हॅज द तांची म्हणजे CBIक तांणी केस पॅरेड म्हणिल्ली सुप्रीम कोर्टान वेन द काँग्रेस वॉज इन पावर. हांव तातूंत वचना. इतलें आसा. हांव म्हणटा पंजाबान जे कितें करप्शन आशिल्लें आमच्या सरकाराच्या टायमार काडचें तांणी. तांचे कडेन पुलीस ना, तांचे कडेन विजिलन्स ना, तांचे कडेन CID ना, तांचे कडेन एंटी करप्शन ब्युरो ना. ते कित्याक काडिना? आज पंजाबान म्हाका तूं एक केस दाखय मरे. आमी इतले वर्सां सरकारान आशिल्ले विथ अकाली दल थंय. तुमी एक केस कित्याक काडिना बाय? ओके. सो फ्रांसीस बाब, आतां दीस इज युअर निमाणो खीण. म्हाका तुजें लास्ट स्टेटमेंट जाय. सर पळय कितें आहा, द मोडस ऑपरेंडी पळय हेंची कितें आसता, मोडस ऑपरेंडी ते केस केन्ना काबार करिना. ते केस चालू दवरपाचें तेंचें म्हत्व तेंच आसता. मेन पळय मुद्दो पळय आसता ते केस लावपाची आनी ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पळय आहा न्हू. आमी केस घाली, तो करप्ट आहा, तेका आमी अरेस्ट केला हें दाखोवपाचें आनी चिंगम कशें वाडत लावपाचें. एका अरेस्ट केलो, तेका अरेस्ट केलो, दाखोवपाचें, कंटिन्यू दवरपाचें तें. आनी केस ती हें प्रूव करून कांय तेंकां तें पडलेलें ना. फकत केसी घालपाच्यो, इल्लिगल केसी घालपाक कशें करून कोणें अप्रुवर हाडलो, घालो केस, दाखयले लोकांक की हो सामको करप्ट आहा म्हणून. आनी मागीर तो आमच्या पार्टयेन येयल्या उपरांत ती केस मागीर तुवें कोल्ड फ्रिजरान घालपाची. हें तेंची स्ट्रॅटेजी आहा. लोक पळय आहा न्हू तो इतलोय पिसो जावंक ना. लोकांक हें सगळें कळटा. बट इट इज अ मिसयूज ऑफ देयर. लोकांक हें सगळें कळटा. ह्या विशयाचेर आमी कार्यावळ सोंपया. इतलोय पिसो जावना म्हणजे इज कास्टिंग एस्परेशन. गिरीराज बाब, ओके, तूं फ्रांसीस बाब, तुमी दोघी आयले आनी एक एक निमाणो जो स्टेटमेंट केला, लोकांक सगळें कळटा. ह्या हाजेर आमी कार्यावळ सोंपया. इतल्या खातीर कारण आतां घोडा मैदान जवळ आहे, लोकसभा इलेक्शन आसा. तूं म्हणटा हें सगळें लोकांक जर वीच हंटींग दिसता जाल्यार ते BJPचे अगेन्स्ट वोट मारूं शकतात. पूण मारले ना जाल्यार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा प्रूव जातले. सो निमाणें तुज्याय कडेन आहा. जितले नेटान तुमी प्रचार करतात, जितले लोकांच्या दरबारान, निमाणें जर तुमचें पार्लमेंट आयकना, निमाणें जर तुमचें सरकार आयकना, निमाणें जर तुमचें एकूण जर आमच्या देशांतली पळय डेमोक्रेसी आहा ती जर आयकना, तुमच्या हातान एकूच उरता लोकां म्हऱ्यान वचप. आतां लोकां म्हऱ्यान तुमी कितले वतात आनी लोक कितले आयकतात इज डेमोक्रेसीचो पावर. करेक्ट. सो म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर आमी कार्यावळ सोंपयतात. डेमोक्रेसीचो पावर हांगा आमी करप्शन चार्जीस ED आनी CBI हांचे सगळे चक्रांतल्यान फुडें वचून आमी डेमोक्रेसी आनी लोकांचो पावर लोकसभा इलेक्शन हांगा येतात. आनी म्हाका दिसता कार्यावळ आमी इतल्यान हांगा थापयतात. तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडियोन आयले. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.